वयल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केले. 1,00,000 फॅमिलीजांनी जे आमकां सिग्नेचर करून दिल्या की आमचे रस्ते सारके जावचे म्हणून तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावयलो. चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां आज की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुला तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा. आमचे MLA दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें. आनी ताणें आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा आम आदमी पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें. पूण सर तुमकां दिसता 4 दिसां भितर जातलें अशें? आतां फाटल्यो 4 दिवाळ्यो, फाटल्यो 4 चवथी, फाटले 4-2 नोव्हेंबर वा नोव्हेंबरच्यान खड्डे उरचेना म्हणून चीफ मिनिस्टरान सांगलां हाजे पयलीं. पूण आतां परतोय नोव्हेंबर येवपाचो आसा. म्हणजे ते दृश्यमान 2 ऑक्टोबर आशिल्लो तसो हांगा 2 नोव्हेंबर जाता. सो पळया दिवाळी ऑक्टोबराची 20 तारीख काय 21 तारीख दिवाळी आसा. सो एक ह्या फावटी तरी दिवाळी बरे भशेन गोंयकारांक साजरी करूंक मेळची हो आमी एक देवा कडेच मागणी करूया. कारण आज जे चीफ मिनिस्टर अश्योरन्स दिला ते परते दिवाळे कडेन पळोवया की परिस्थिती तीच उरतली, अशेंच तरेन लोक मरतले काय ह्या गोश्टीन कितें तरी बदल जातलो काय. आज टोटल 1 लाख लेटर्स ही एंट्री केल्या आणि 1,00,000 गोंयभर जे बुराक आहे BJP बुराक कोण दवरलो आहे ते चीफ मिनिस्टराक आमी प्रेजेंट केले. तितूंतले तेगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कितें बुराक आहाय आनी तेंय सांगले ताका की तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पयलो कॉमेस कर म्हणून. सो ताणें सांगितलें मातशें सुकार जायन दिया, 3-4 दिसां भितर आपण केशे भाशेन बुराक पुरोवपाक काम पूण कोता. रस्तो गोरे कोण फ्री जावपा ना आख्खो फूल तारींग कोण पूण बुराक पूण पुरयता. सो हे एश्योरन्स ताणें दिल्लें आहा. सो ताका सांगलो आहा सगळे पयलीं तुमगे जे आमदार आहाय तेंगे सगल्यांगे पयलीं बुराक पुरय आनी मागीर आमगे जे ऑपोजिशन आमदार आहाय तेंगे मागीर पुरोवपा येयल्या देखून जाता. पूण कोंतान पुरय कित्याक मेजॉरिटी तुमी आहाय. सो मेजॉरिटी तुमगे आमदारागे वोटर आहा तो होणा पडा आनी तांकां त्रास जाता. सो हे पयलीं तुमी कॉमेस कराय म्हणून सांगिल्लें ताका. ताणें सांगितलें हें कुतलो आनी ताणें आपल्यागे रिजनींग दिलां जे रिजनींग कोणा मान्य ना तसली रिजनींग दिल्या. पूण 3-4 दिसां भितर तो काम कॉमेस करता म्हणून सांगलो. आनी बिफोर दिवाळी हे सगळे मिनिमम बुराक तेको जे आहाय तो पुरोवपाक ट्राय करतलो. 1,00,000 आमी दिलो आहाय. म्हाका दिसता आनी 1,00,000 कडेन पूण बुराक आसतले जे आमकां सिग्नेचर करूंक जालें नाय. सो म्हाका दिसता हे सगळे ताणें करपाची गरज आहा. आनी गोंय जनतेक आनी जे जितले 1,00,000 सिग्नेचर मारून दिवपाक आमकां जो आम आदमी मुखार सरलो हे सरकारागे गुंडा राजाक भिनासतना जो मुखार सरलो ताका आज आमी धन्यवाद म्हणटा, देव बरो कर म्हणटा. आनी असोच करून तुमी आवाज मुखार काडचो आनी असोच करून हे BJP गे गुंडा राजा एगेन्स्ट तुमी मुखार येवचे आनी असोच करून हो बदल जो आहा जो बदल गोंयकारांक जाय हो बदल आमी घडून हाडया. सिस्टमॅटिकली BJP आनी काँग्रेसान जे हे एलायन्स करून जो हो सिस्टम तयार केल्लो आहा हो सिस्टम आमी एकठांय जावन हेच भाशेन आमी हो सिस्टम बंद करून उडया आनी 2027 एक नवो सिस्टम तयार करूया जे सिस्टमान इयरली मेंटेनन्स जातले न्हू 5वे वर्स इलेक्शनाचे. सो हो सिस्टम आमी तयार करपाक सगळे मुखार या. अभी तो PWD मंत्र्याक मेळ्ळें, PWD दिगंबर कांबळे. PWD मंत्र्याक ना, आमी चीफ मिनिस्टराक डायरेक्ट मेळ्ळे. कारण आज म्हाका दिसता एंटायर कॅबिनेट इज रन बाय चीफ मिनिस्टर. मंत्री फक्त वॉट एवर रिजन्स वी हॅव सीन दॅट प्रत्येक खात्याचे मंत्री आज इनकेपेबल आसा एक्सेप्ट फॉर इव्हेंट मॅनेजमेंट. खात्याचे खंयचेच मंत्री काम करता कशें दिसना. म्हाका दिसता दिगंबर कामत जेन्ना PWD मिनिस्टर जाल्लो ताणेंय सांगिल्लें म्हाका चवथी पयलीं आनी मागिरूय सांगिल्लें की रस्त्यार खड्डे उरचे ना म्हणून. पूण ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज तूं वचत जाल्यार ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरोवन दिल्लें म्हणजे आमकां हे लेटर केल्ले ते सायनी आसा. 1,00,000 लोकांनी सायनी केल्या पूण 1,00,000 लोकांनी सांगलें आमकांय रस्ते जाय म्हणून. पूण सायन करपाक भंय दिसता म्हणून BJP बदलो घेता म्हणून, धंदे बंद उडयता म्हणून, लायसन्सां काडटा म्हणून, इलिगल आसा म्हणून ऑर्डरी काडटा म्हणून. सो ह्या गोश्टी खातीर रिफ्यूज करपी 1,00,000 लोक आसा. पूण जे सांगता की आमचे रस्ते जावपाक जाय म्हणून. सो हे 1,00,000 इज जस्ट सिंबॉलीक ऑफ द पीपल. देर आर मच मोर दॅन दॅट हू वॉन्ट गोवाज रोड्स टू बी रिपेअर्ड, गोवा टू बी रिपेअर्ड समहाव विच इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड डे इन डे आउट. थँक्यू.